नमस्कार सगळ्यांक येवकार। सध्या सगळे लोक दिवाळीच्या तयारीन असताना पावसान परत एकदा मोठ्या प्रमाणात राज्यान हजेरी लायिल्ली आसा आणि सगळे कडेन आमी जर पळयत जाल्यार गोंयभर पावस जो आसा तो झडपात आसा। आणि अशें आसतना सध्या आमी आसा पणजे आल्तीन वाठारान आणि आल्तीन वाठारान तुम्ही पळोवंक शकता की झाडां खुबशे कडेन पडलेलीं आसा। आणि आता आमी सध्या आल्तीन आसा। हांगासर एक झाड हे पळय कशें पडलां आणि रस्तो जो आसा तो हांगासर ब्लॉक जाल्लो आसा। एके वटेन आमी जर पळयत जाल्यार गोंयभरचे जे दिवाळीचो जो एक माहोल आसलो तो माहोल खंय तरी ह्या अचकीत पावसान हे जाल्लो आसतना दुसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार ही झाडां पडपाचे प्रकार जे आसा ते हांगासर मोठ्या प्रमाणात सुरू जाल्ले आसा। हांव तुमकां हांगासर दाखयता। सध्या आमी आसा आल्तीन वाठारान आणि आल्तीनार हे झाड जे आसा ते पडला आणि वो रोड जो आसा तो ब्लॉक जाला। सध्या आमी आसा आल्तीन जे आकाशवाणी दूरदर्शन जे आहा ते काडल्या उपरांत फुडें आकाशवाणी कडेन वयतना मदलो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर हें झाड पडलां आणि आमी जर पळयत जाल्यार वो रोड जो आसा तो ब्लॉक जाल्लो आसा। हांगासून गाडयो सुटनात, वायरी तुटल्यात आणि कशे तरेचो पावस हांगासर पडला ते आमी ह्या दृश्या वयल्यान पळोवपाक शकता। एकंदर पळयत जाल्यार पुराय गोंयभर पावसान सध्या झडपून काडलेले आसतना पणजेन कितलेशेच कडेन बारीक मोठी झाडां पडल्या, फांन्यो पडल्या आणि तेतून हो एक व्हडली फांनी झाडाची जी आहा ती वयल्यान कोसळ्ळी आणि हांगासर रोड जो आसा तो ब्लॉक जाल्लो आसा हो आमी पळोवपाक शकता। आणि एक दृश्य हे मारुती मंदिर जे आल्तीन हांगासर आसा थंयसर तुम्ही पळोवपाक शकता। जोरदार पावस लागिल्ल्या कारणान पणजे जाय थंय उदक भरिल्लें आमकां दिश्टी पडटा, जाय थंय झाडां पडिल्लीं दिश्टी पडटा। आतांच एक आमी तुमकां आल्तीन वाठारांतले जे हवामान खातें आसा थंयसरले म्हणजे थंयसर झाड पडिल्ले ते तुमकां आमी दृश्य दाखयले। ताचे उपरांत आतां जर आमी पळयले जाल्यार हांगासर व्हडले एक झाड जे आसा ते मोडून पडला आणि हांगासर म्हणजे फायर अँड सर्विसाची गाडी येवन तांच्यांनी सुद्धा म्हणजे हांगासर ही झाड कापपाचे काम जे आसा ते सुरवात केला। जाल्यार हो फक्त म्हाका दिसता एक वर सुमार पावस पडिल्लो आणि एक वर पावस पडिल्ल्याचो जो म्हणजे परिणाम जर पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या पणजेच फक्त वाठारान वेगवेगळ्या वाठारान आमकां अशी झाडां खंय खंय पडिल्ली आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार हे जे दृश्य आसा ते मारुती मंदिर आल्तीन म्हणजे म्हणूंक शकता आमी। तेच प्रमाणे सकयल वचपी जो मळ्यान वचपी जो रोड आसा थंयसरूच ते हे झाड पडला आणि खंय तरी लोकांक म्हणजे गाडयो घेवन सुद्धा वचपाक मेळना। तुम्ही पळोवंक शकता फायर अँड सर्विसाची ही गाडी आसा आणि सगळे जे म्हणजे अधिकारी जे आसा ते येवन तांच्यांनी हांगासर ही म्हणजे झाडां कापपाचे काम जे आसा ते सुद्धा सुरवात केला। हे तुम्ही पळोवंक शकता एका वराच्या पावसान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या लोकांक झाड पडिल्ल्या कारणान लोकांक हांगासून म्हणजे परतून वयचे पडटा ते सुद्धा तुम्ही पळोवंक शकता। फक्त पणजेनूच न्हय तर आख्खे गोंयभरात हो जो आसा तो पावस पडिल्ल्या कारणान वेगवेगळ्या वाठारान आमकां उदक भरिल्ले त्याच प्रमाणे झाडां पडलेली सुद्धा दिश्टी पडटा। जाल्यार हे जे दृश्य आसा ते जे मारुती मंदिर जे आसा ताच्या मुखार म्हणजे हे झाड जे आसा ते पडलेले आसा तुम्ही पळोवंक शकतात।
आणि हांगासर झाड समज जर मळ्या वाठारासून आलतीन समज जर कोण येत असत जाल्यार तांच्यांनी हे जे झाड आसा हांगासर पडला आणि ह्या रस्त्यातल्यान न येता दुसऱ्या रस्त्यातल्यान वयचे कारण म्हटल्यार हाका भरपूर असो टाइम लागतलो कारण ते खूप मोठे झाड हांगा पडिल्ले आसा आणि रस्त्यार मद्दी झाड पडल्या कारणान लोकांक म्हणजे आपल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो परतून वयचे पडटा तुम्ही पळोवंक शकता.